we are going to have a 11th edition of All Goa Akash Kandil competition. आणि हांव सगळ्या गोंयकारांक स्पेशली माझ्या शिवोलकारांक अपील करता, रिक्वेस्ट करता की हँडमेड इको फ्रेंडली आकाश कंदील आपल्या घरांत करचो आणि या आमच्या ऑल गोवा आकाश कंदील कॉम्पिटिशनाक 1st of November at 9 o'clock, 10 o'clock in the morning we will start. You have to get your Akash Kandil आणि आधार कार्ड कॉपी. सो ह्या फावटी आमी सिंबल ऑफ लायट दिवपाचे आहा तेंकां. जे बरी ब्रासाची व्हडलो एक दिवली ती न्हू कॉमन येता पळय न्ही, ही वेगळीच दिवली, व्हेरी हेवी, बरी आसतली, बरी दिसतली घरांत तेंच्या. So which can be used. It's not only something which you can keep in the house. So they can use it. So we have increased the number of prizes by 20. Festival of lights. आपलोय उजवाड कोर्रासून आख्खे गोंयान आनी इंडियेक पावसो म्हणून हो दिस इज अ मेसेज. हे आमचे थॉट अशें म्हणून धाकटुली भुरगीं घरा लागीं पेरंट्सांक सांगता हेल्प अस टू मेक द आकाश कंदील. आणि अशें करून आख्खी गोंयची भुरगीं हिंगासर येता, खूब जाणां येता, थोडी जाणां पळोवपाक येता, थोडी जाणां आकाश कंदील घेवन येता. सो हांव मागता आमच्या सगळे गोंयच्या युथा कडेन, स्पेशली ऑल द यंगस्टर्स, आमकां खुशालकाय भोगता की एक बरो मेसेज आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक पावता थ्रू फेस्टिवल्स, थ्रू ट्रेडिशन्स, थ्रू कल्चर. आणि एवरी इयर आमचो प्रयत्न आसता की जाता तितल्या लोकांक, आमच्या गोंयकारांक, खास करून आमच्या युवकांक ह्या स्पर्धेक हो आमचो जो आकाश कंदील मेकिंग कॉम्पिटिशन जावन आसा, तशेंच कल्चरल प्रोग्राम जे जावन आसा तांच्यांनी भाग घेवचे आनी भागीदार ते जावचे. हे फावटी एक खासियत हांव म्हणूंक शकता with regards to Akash Kandil competition. आमी इनवाइट केल्ले आसा रेकॉर्ड ब्रेकिंग एजन्सीज जे आमचे गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तशेंच लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स हांकां इनवाइट केल्ले आसा.